आज जेसीबाई डायस आमची मुखेल सोयरी म्हूण आमकां लाभल्यात त्या अभिमानान आपले मन उक्तावंक हांव तिका आमंत्रीत करता. जेसीबाई, तुम्ही तुमचे उलोवप करचें. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. बो मानेस्ट बाब तोमाजीन 125 anniversary of तियात्र celebration कमिटीचो चेअरमॅन, तियात्र अकॅडमीचो बाब प्रेसिडेंट बाब अगस्तीन, वाइस प्रेसिडेंट बाब विलियम आणि आमचो मेंबर सेक्रेटरी बाब अलेक्झांडर आणि तशेंच आमचे आयचे सगळे मानकारी कितली खुशालकाय भोगता आणि म्हजे तियात्रीस भाव भयण आणि तुम्ही सगळे म्हज्या मोगाचे तियात्र पळयणारे न्हू. हांव तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. गोंयच्या सरकारान हांव आमची उनुनीत पोट बीन दिता, कित्याक तांणी 125 वर्सांक तियात्राची व्हडा दबाज्यान समोरप केली आणि आयज तियात्रिस्तान तांणी ह्यो सोदकां दबाज्यान घडून हाडला. तियात्री जावं तो ल्हान ओ व्हड, पूण ताका व्हडलो मान दिला आणि व्हडली खुशालकाय भोगता. आयच्या दिसा हे 125 वर्स आमचे चलता. खरेंच हांव म्हजी काळजांतान सरकाराक उनुनीत परबी दिता. ताणें जायत्यो कार्यावळी दवरल्यात, चालू आसात आनी हे फुडें आसतल्यो, पूण तातूंतलो व्हडांतलो व्हड हांव मान दिता आमचो बाब तोमाजिना. ताणें हो वाज नेटान फुडें व्हेलो. तसोच बाब डॉक्टर कार्लूस हे कमिटीचो मेंबर सेक्रेटरी तो. तेच परी आमचो बाब अगस्तीन, विलियम, अलेक्झांडर हांकां हांव काळजांतान म्हजी परबी दिता. खरेंच बाब लुकास रिबेलो आनी पाय अगस्तिना हांकां विसरूंक जायना. आयज बाब लुकास रिबेलियन तियात्र घडून हाडल्यात आनी आमकां गोंयकारांक कितें तरी ताणें करून दवरलें. ताणें तियात्र माचयेर हाडलें. ताणें ही रोयलेली रोंपी आयज 125 वर्सांचो रूख जाला. आख्खो संवसार भर ताचो पोरमोल पडजळला. कोंकणी भाशेचो दबाजो वयर उखलून दवरला. हे आमच्यान कोणाच्यानूच विसरूंक जायना. सुरवाताकूच आमच्या बाब तोमाजिनान सगळें सामान दिलां. आमच्या आदल्या तियात्रिसांनी जायत्यांनी बाबड्यांनी त्रास काडल्यात. 5 रुपया शेर घेवन तांणी तियात्र दाखयल्यात. आदल्या तेंपार बायलो कोण नासल्यो, पूण आमची रेजिना बाय पयलीच वस्तुरी पालकाक दिसती पडली. तिच्या फाटल्यान बाय कार्मेलीन, मिस कार्लोत, मारिया लुइजा ही सगळ्यो वस्तुऱ्यो आयल्यो, पूण थोडोच काळ ती उरली. त्या उपरांत आमचे पालकाचे तीक बाय मिस मोहना हे पालकार आयले आनी फाटाफाट ताचे फाटल्यान आमचे ओफिलिया, सिसिलिया, शालिनी, फिलोमेन, आंतोनेट, वायलेट, जीना, रोफिन, ही ग्लेरविन ही सगळीं उठपून जाली. आनी त्याच्या उपरांत जायतीं चेडवां पालकाक दिसती पडली.
पूण चेडे जे पळय चेडवां न्हेसताले तांणी आपलो वार केलो पूण तो काळार कितें तरी एक सब्जेक्ट आसतालो चेडवाचो चेड्या कॉमेडी कितें जशें परी एंटनी मेंडीस आनी आरोशीन डुएटा म्हणटाले तेन्ना ते चेडूं कशें ते न्हेसताले पूण जेन्ना आमचे बाय मोना येयना फुडें जायतीं चेडवां येयलीं आनी आयज मेरेन पासून ही चेडवां हांगा दिश्टी पडटात आदल्या काळार चेडवां तियात्रान नाचतात म्हणल्यार रेस्पेद मान नाचलो जायते जाणांच्यो सोयरिक्यो पासून येयनासल्यो कित्याक ते तियात्रान नाचतात म्हणून पूण आपूण बरो आसल्यार सगळें बरें आसतालें जशें पळय हांव म्हज्या भावाच्या तियात्रान लुकास कार्दोत एक सुरू हांव आयलें तेन्ना म्हजो भावूय आनी म्हजो व्हडलो भाव तियात्रांनी भाग घेताले आनी चड करून म्हज्या मांयचो म्हाका फोर्स ह्या तियात्रान भितर सरप आनी हांव भितर सरली आनी आयज पासून हांव ह्या तियात्रांनी आसा आमच्या तियात्रांनी आमच्या तियात्रिस्तांनी जायते तियात्र नाचोन आपले घोराबे सांबाळलेत आसात जायते तियात्रिस्त आमचे आदले बाबडे कामाक वेताले पूण तांकां हे कोंकणीचो मोग लागना फुडें तांणी आपआपल्यान एक एकल्यान नोकरी सोडून दिली आमची चेडवां लेगून काम करताली जशें परी आमचे बाय मोना टेलिफोन ऑपरेटर आहले ओफिलिया एज अ क्लार्क फिलोमेना एक मिलीन टेलिफोन ऑपरेटर आहले कार्मिन रोज सिसिलिया ही सगळीं काम करताली पूण आपलो वारूय तियात्र वारापोती करताली आमच्या आदल्या तियात्रिस्तांनी जायते त्रास काडले तांकां बाबड्यांक हो इनाम फावो जावंक ना पूण तांकां देवा काय व्हडलो इनाम मेळ्ळो आसतलो देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूं पण 100 वर्सां पळय मानयलीं तेन्ना ते थोडे भोव तियात्रिस्त आमचे भाव भयणी आसले आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जायती आवयो आतां आमची चेडवां येतात पालकां धाडात तांकां मोग तियात्राचो आमचे कोंकणी भाशेचो हो आमचे कोंकणी भाशेचो दर्जो उणो करिनाकात आमची माय भाशेची हेबाडां करिनाकात तिका उखलून दवरात आनी हो सगळो तेंको आमचे तियात्रीस भाव भयणांनी जायते सॅक्रिफायस त्याग केल्यात आनी करतात पूण तांच्या बरोबर आयज तर आमकां तेंको दिला जाल्यार तुमी तियात्र मोग्यांनी आमकां तेंको दिला जरी तर तुमी नासले जाल्यार आमचे तियात्र म्हाका दिसना कितें जातलें आसलें तें जायते फावटी आमकां लोक उणो जाता तेन्ना आमकां दूख भोगता पूण तरी पूण लोक उणो आसून पासून आमी तुमची उमेद आनी आमची कला तुमकां दाखोवप खुशालकाय भोगता आयज हांव ह्या सगळ्या आमच्या मानकाऱ्यांक म्हजी परबीं दिता ही वर्सां तांकां मेवली ओ बाबडो धाकटुलो चेडो ताचें नशीब हो इनाम ताका फावो जावन ताका खेरीत भाशेन तुमी एक ताळयो मारच्यो आयज म्हज्या सगळ्या मानकाऱ्यांक हांव काळजांतान म्हजी उनुनीत परबीं दिता आनी हांव चड मानता आमचे बाप तोमाजिना आमचो अगोस्तीन विलियम कित्याक तांणी वेळ पळोवंक ना आपलो सुशोग पिड्यार केलो तेणी पूण हो तांणी वावर फाटीं दवरूंक ना जाता तितली तांणी तोजवीत केल्यो वार जाता तितलो बरो आनी फुडें व्हरोंक तांकां हांव खेरीत भाशेन म्हजी मान बाबयता आनी तांकां बरीच बरी हांव चड उलयना कित्याक चड वेळ आमचो सोंपलेलो आसा आनी आमचो बाब एंटनीचो एक सुपुल्लो शो आसा तुमी मागीर धांवचे न्हय तो पळोवचो आनी हांव मागतां म्हज्या सगळ्या मानकाऱ्यांक आमी जायते फावट कोणाचे बर्थडे जाले म्हणटा कांतार म्हणटा कोण काजाराचें जालें म्हणटा कांतार म्हणटा पूण तांकां बावड्यांक आयज तो येदो व्हडलो तेंचो खुशालकायेचो दीस घडीक तांचे एक एकल्याचे जिवितांत पयलो इनाम जाय थोड्यांनी 2, 3, 4 घेतले आसत पूण थोड्यांक तो आयज पयलोच जाय म्हणल्यार तो तांकां केदो व्हडलो मान ह्यो व्हडलो एवॉर्ड मेळप म्हणजे आमकां खुशालकाय भोगता आमी त्या पयशांक पळोवपाचें न्हू
माझे भावाचे चेडवाक इनाम मेवला तेन्ना एक पेन्सिलाचे कंपास बॉक्स मेवले आनी तोंड वांकडे केले फर्स्ट प्राइज तेका आनी म्हाका म्हणूंक लागले कितें धाकटुले मेवला तेन्ना हांवें तेका सोजमायले बाय धाकटें जावंक व्हडलें तो इनाम यू केम आउट फर्स्ट सो तूं पयलें आयला ताका वच ह्या इनामाक तूं वचो नाका तेन्ना दर्या ते सदांच म्हाजी ही भाशा मानता आनी सगळ्यांक सांगता खरेंच इनाम म्हणजे आमच्या कश्टांचो आयज तांकां इनाम मेवला तो तांच्या कश्टांचो हो तांकां फावो आनी तांकां हांव काळजांतल्यान म्हणटा देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं तुमचेर मोडचोड तुमचेर फांकारूं संतोष आनी शांती तुमकां दिवं देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां कमिटीक आज म्हाका चीफ गेस्ट केले आनी 2 उतरां म्हाका सांगोंक दिली म्हणून हांव काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय सगळ्यांक म्हज्या मोग्यांक ही म्हजी बरी उतरां बरे भाशेन आयकली म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देवान आमचेर सगळ्यांचेर आपल्याचें बेसांव घालीत रावचें हें आमचें मागणें आनी कोंकणीच्या मोगान सदांच उमेदीन भरून ती आत्माची गिरेस्त करपी ही आसली आमची जेसी बाय डायस देव बरें करूं जेसी बाय